संकष्टांनी सुद्धा तुका उसक्या कोतीन सुद्धा तुका कुशलपणान सुद्धा तुका सगळेच कडेन सुद्धा तुका दिसा फातोडू देताना काळजांतले उद्गार सुट्टा आयच्या दिसा जेसूर पुजो तुका दुनिया ते भेटयता संकश्टांनी सुद्धा तुका उसक्या कोतीन सुद्धा तुका कुशलपणान सुद्धा तुका सगळेच कडेन सुद्धा तुका. हे मीस आमी दिनवासनेच्या मनान भेटयता लारिसन आनी मेगन डिकुना जी आपली वाडदीस आज मनयता तांचे पासत हे मिसांत आमी मागुया. तशेंच भाशेन सांगे जे आमचे फार्मर्स आसात तांचेय ते सोम हे वेळार दवरुया आनी आमी आमच्या इगोर्जे पासत आनी सरकारा पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो ओठाविस्वो आयतार आनी हो आयतार आमच्या महाधर्म प्रांतांत लोक संपोर साधनांच्या मुण्यारपणाक भेटयला. पाप साहेब फ्रांसिस्कान ह्या दिसाक आयकात ह्या माताळ्या काल आपलो खेरीत संदेश दिला. देखून आयच्या राजांच्या पुस्तकांतले वाचपांतली वळ उतरा प्रमाणे जॉर्दान नदीन देंवलो. आमी विशय कसो आयच्या सेवा धर्माक घेतला. हो आयचो विशय मनान दवरूंक देवाक सदांच चीत दिवन आयकूंक तशेंच लोक संपोर साधनां आसात तांचो बरो उपयोग करून ही परिदक्षी यात्रा आमी करतना वेगवेगळ्यांची मतां चिंतान आयकून पवित्र सभेक नवें रूप दिवंक वावरूंक हे मिसाचे भेटेक संतोशाच्या उमाळ्यांनी वांटो घेवया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरेक सगल्या आदोलतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक
moimandeva. Spoha Deva Sulicharaya Deva kusurgi moimandeva. Sukudrita Deva Baba Deva Baba Deva kusurgi moimandeva. Ami Tuka Namaskar kota. Ami tuka din wasa. Tuja Tu Oi Boa Paso Ami tuka wakata. Sumya Jesus Krista Apacha Eklia Buta Sumya Deva 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 Tu sosarace papatai Amchika kutko Tu babacha lusya posa Amche Mane Aiku Nityakovi Atmya Sangati Moimandeva kutsurgi moimandeva. Deva Tapachi Oime Moimandeva kutsurgi moimandeva. Jesus Christa Engelos Tutovi Moimandeva kutsurgi moimandeva. Engelos Tutovi Moimandeva kutsurgi moimandeva. Amen 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 प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओंत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान आजवच रयते देवा सासनाच्या सासनांक. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी कोड फुटलेलो सिरियेकार नामान देवाच्या मनशा एलिजाबाच्या उतरा पोरमोणे जॉर्डान नदीन देंवलो आनी 7 पावटी ते नदीन ताणें धुलें आनी ताचें मांस एका धाकटुल्या भुरग्याच्या मांसा भाशेन जावन तो नितोळ जालो. उपरांत तो आनी ताचे बरोबर गेल्ले ते देवाच्या मनशाशी आयले. ताचेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सोगले प्रितुमेर इस्रायलाच्या देवा भायर आनीक देव ना म्हूण आतां म्हाका कळून आयलें. तर आतां उपकार कोर तुज्या सेवकाचें दान मानून घे. पूण एलिजेबान जाबाब दिलो, जिव्या सर्वेस्पराच्यान हांव कांयच घेवचो ना, कित्याक हांव ताची सेवा करतां. घेवंकूच जाय म्हूण नामानान ताका बोळ केलें, पूण ताणें नाकारलें. तेन्ना नामानान म्हणलें, तुवें घेवंक ना म्हणटूच 2 कोचोऱ्यांनी व्हरोंक जाता तितली माती तुज्या सेवकांनी व्हरूंक निर्मी, कित्याक तुजो सेवक सर्वेस्पराक भायर रावन खंयच्याच दुसऱ्या देवाक होम ओ योद्न भेटोवचो ना.
देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. सगलीं बरोबर म्हणुया. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. आमचो जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. इस्रायलाचे कुळयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. आमचो जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रिथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. आमचो जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. बागिवून पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तुजें दान मोन जेजू क्रिस्ताचेर दवर. दाविदाचे कुळीतान जल्मलोलो तो मेल्यांतलो पुनर्जिवन जाला. हें हांवें परगोडटलें शुभ वर्तमानान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगतां. होय, बोणकोणींत पर्यान गेला, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विचल्यात तांकां सुर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोबें आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सोगलें ताचे पासत सोंसणीकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतोल्याव. तीर गोट आमी रावल्याव जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतोल्याव. आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो. कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणून नजो. देवाचें उतर. Solves volat sui, solves volat sui, solves volat sui, sui, sui. Solves volat sui, solves volat sui, solves volat sui, sui, sui. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात. जेजू क्रिस्ता सोबें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. सर्वेस्पराक जोय. Solves volat sui, solves volat sui, solves volat sui, sui, sui. Solves volat sui, solves volat sui, solves volat sui, sui, sui. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलाक वेता आसतना सामारिया आनी गॅलिलिया हांचे शिमे वयल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरचे वेळार कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले
आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कर. ताणें तांकां पळोवन, वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखोयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो. आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं. आनी तो समारियेकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाल्ले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखली तुका क्रिस्ता. छत्तीसगड एस्टेटींत आबनपूर म्हणलेल्या गांवांत आमचे पाळोटी संस्थेचें एक लेप्रसी सेंटर आसा. आयची वाचपां खोड फुटलेली तांचेर आसा देखून लेप्रसी जाका आमी म्हणटा हॅन्सन डिजीज ताचे वयर नियाळ करूंक सोदता. हे घरांत आमचे इनमेट्स 300 तरी आसात, आवय बापूय भोव करून. आनी तांची भुरगीं त्याच कॅम्पसान दुसऱ्या घरांत आसात. ही आमची भुरगीं खोड फुटलेले तांच्या आवय बापायची भायर इस्कॉलाक वेतालीं. आनी आमकां गोमूक ना इतलीं वर्सां भुरग्यांनी हें नाकारपण अणभवलेलें म्हणून. इस्कॉलान वेता आसतना दुसऱ्या भुरग्यांक गोमोन आयलें ही खोड फुटलेल्यांची भुरगीं म्हणून. तांचे सांगाता उलयना जालीं. बेंचीर बसल्यार टिचरीक सांगचें, म्हाका हें डिस्टर्ब कोत्ता, हो डिस्टर्ब कोत्ता, चेंज कर म्हजी प्लेस. आनी पळोवन आमची खोड फुटलेल्या भुरग्यांक, आवय बापायच्या भुरग्यांक खोड जावंक ना, तांकां एके वाटेन आनी दुसरीं बरीं भुरगीं दुसरे वाटेन असले अंतर क्लासरुमांत आसलीं. हें आमकां पयलें गमूक ना. आनी 3 वर्सां थंयसर ब्रदर BSc कोत्ता आसतना, ताजे सांगाता काम कोत्ता आसतना हें आमी फादराची उलोवन आयकल्ल्या उपरांत आमी आमचें इस्कॉल बांदूंक सुरू केलें. इस्कॉल सुरू जालें. आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक लागले. 5 वर्सां भितर आमचें इंग्लीश मिडियम स्कूल जालें. त्याच कॅम्पसान हिंदी मिडियम 2 इस्कॉलां तयार जालीं. आनी ही जीं भुरगीं भायल्या इस्कॉलांनी शिकतालीं, आतां परत आमच्या इस्कॉलाचो स्टँडर्ड वाडला म्हणून ते वाटेन आमच्या इस्कॉलान एडमिशन घेवंक आयलीं. नाका म्हणटालीं, हें भुरग्यांक हात लावंक सोदिनासलीं. आतां त्याच इस्कॉलान परत आयलीं. कित्याक? तुमी जाणान आपलेंपण आसलें देखून, स्टँडर्ड आमचोय वाडूंक जाय देखून, मनशांक पडोंक ना देखून. केन्ना केन्नाय देव उरफाटें करून दाखोवन दिता आमकां. चडूय दुसऱ्यांक किकोंत करिनाकात. हो आज नियाळ तुमचे मोदें दवरूंक सोदता. 4 भाशेच्या लोकांक जेजू समयार किंकोत कोत्ताले. ती चलता भोंवता आसतना मेल्ली कशी तांकां पाचारताले. पयलो हो लोक गरीब भोव करून जे सेवक आसले तांकां. दुसरे खुड्डे जांकां दिसनासले तांकां मेल्ली कशी सांडून ते रस्त्यांचेर लोकां लागीं दान मागताले. तिसरो वाजती म्हणलेली, जांकां आमी बॅरन म्हणटा, भुरगें नासलेली आवय, तांकांय मेल्ली कशी सांडून दिल्ले. देवान तुमचे शिराप सोडला अशें तांचेर फर्माण मारताले लोक. आनी चवथे खोड जाल्ले. देवान तुमचेर शिराप सोडला म्हूण तांकां असो लोक पाचारतालो. जर अशें कारण आसलें जाल्यार आमी वाडटा आसतना खरेंच देवान तांचेर शिराप सोडला गरीब लोकांचेर.
कुड्ड्यांचेर, लेपर्स जाल्ले कोड फुटलेल्यांचेर आनी वांसती आसलेल्यांचेर. देवाचें मन कितें गाय? गरिबांचे शिराप सोडलेलो जाल्यार जेजू बेतसैदाच्या गांवांत 50,000 लोकां मदें, पुस्कोळ लोकां मदें ही मिलाग्र करचो नासलो, तांचे पोटाची भूक मारप. गरिबांक जेजून तर पयस केल्लो जाल्यार गेनेसरेन त्या जाग्याचेर 4,000 लोकांक पयस दवरचो नासलो. गरिबांक सोडलेलो जाल्यार गरीब लोक ताचे फाटल्यान वेचे नासले. कुड्ड्यांक तो देवान शिराप सोडला म्हूण जेजून म्हटलेलें जाल्यार मार्कुच्या आवेस्वरान सुवर्तमानान 10व्या आवेस्वरान बेतसैदाच्या गांवांत थंयसर आमकां बार्तिमेसाक तो ताका इश्ट दिता ती आमकां मिलाक दिसती पडोन आसली. आनी आयज आमी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान म्हणटा कोड फुटलेले ह्या मनशांचेर, तेवूय आमी देवाचे व्हड उपकार म्हणून आसले. हे देवान तो शिराप सोडलेलो जाल्यार, वांसत्यांचेर देवान शिराप सोडलेलो जाल्यार एलिझाबेथीगेर जोआ बावतीस जल्मोचो नासलो, उत्तर पिरायेर ती आसली. मनशांनी आमचेर पोरो घातलो जाल्यार, वायट उलयलें जाल्यार देव वायट उलयता, वायट नदर आमकांय पळयता म्हूण अशें आसना. देखून कितें करचें आमकां गरजेचें? भावार्थाची मनशां जायात. मनशांचो राग देवाचेर काडी नाकात. मनशांनी कामां दिवंक ना जाल्यार देव म्हाका अशें कोत्ता म्हूण चिंती नाकात. हांव दुयेंत आसा म्हणून देव म्हजे रागार आसा अशें आसना. बागेन ट्रेजा दुयेंत आसली, 26 वर्सांची पिरायेर ती सोंपली. आज बागेवंत. बागेन विन्सन पॉलिटी तसोच आसलो. बागेवंतांचे नदर मारात, पुस्कोळ सादी गरीबसाणेन ती वाडली. देव रागार आसलो ना. आनी देखून आज घरा बेता आसतना हें मन घेवन वचुया. देवान म्हाका आजून सांडूंक ना. कोड फुटलेलो नामान बागेवंत मनशाक एलिसाक बॅड करूंक बेता आनी मिलाक ताच्या जिवितांत जाता. ही पयल्या वाचपान आमी आयकलां. 10 जाणांक कोड फुटलेले जेजू लागीं ते येतात आनी मागतात आमकां बरें कर म्हणून. काकलूत आमची कर. पयसान उलो ते मारतात, लागीं वचना जेजूशी, बिकॉज they were kept far apart. They were unwanted people in the society. जेजून तांकां बरें केलें. कितें ताणें केल्लें गाय? दोगूय मनशांनी जेजू लागीं, बऱ्या मनशा लागीं ते आयले. वचात देवा सोरशीं. मनशां जेन्ना तुमकां पयस कोत्तात, कोणाशी वचूंक जाय? हे ते देवाशी न्हय, हे ते मनशांशी न्हय, देवाशी वचात. पयलें बोसात देवा, तूं म्हजेर कितें सांगूंक सोदता? म्हजे फॅमिली वयर तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हज्या जिविता वयर, भलायकेचे वयर म्हाका जिवितान नाका अशें दिसता. तुका कितें सांगूंक आसा सांग दोनया म्हाका. म्हजी काकलूत कर दोनया. देवाशी वचात दिसता न्हू. आमी देवाशी वचनात. कितल्या जाणांनी इग्रो सोडून दिवंक ना, इल्लेशें वायट आयलें म्हणून. कितल्या जाणांनी कुमसारां सांडून दिवंक ना, वर्सां जालीं आजून कुमसार जावंक ना. कित्याक दिसता न्हू? देव रागार आजून आसा. इतलो राग काळजांत आमी घेवन वेता आनी रागान आमी दुयेंत पडटा म्हूण जाणात तुमी. देवाशी वेल्यार देव मागीर उलयता. जेजून म्हटलें वचात. कांयच फॉर्मण मारूंक ना. पाद्रीक तुमचें आंग दाखोयात म्हणून सांगलें. नाका रोख ना, वचात. आनी वेता आसतना तें बरें जालें. आज देव तुका आनी म्हाका कितें उलोवंक सोदता. जायत घडये आमचे फॅमिलीन बोगसणें ना. देवाचें उतर आयकात आनी बोगसात. आय टेल यू द सिक्रेट टुडे. इफ यू फॉरगिव, you will remain young. Your skin will remain young. Your health will be better. Or research आमी केल्लो आसा फिलिपीन देशान 10 जाणांनी. Learn to forgive. It has got
better and beautiful effects on the body, on the mind, and if you are spiritually affiliated, spiritual life also becomes better. जेन्ना आमी बक्षिता तेन्ना आमचे कुडीचेर ताचो बरो असर आसता, मनाचेर आनी आत्म्याचेरूय. देखून बक्षां दिसता न्हू एकामेकाक, राग सदांच येतलो, म्हाका येता, पूण राग येता म्हणून ती झगडी स्वर्गार घेवन वचनाकात. राग हांगासरूच कोबार करात, मागात एकामेका पासत. कितलोय राग येवं, हांवूय रागार जाता, तुमीय जातलीं. उपरांत आमी मागणें करूंक जाय, हांव रागार जाला दोनया म्हज्या आवयचेर, बापायचेर, भाव भयणीचेर, फ्रेंड्सांचेर, बोगस तांकां आनी म्हाकाय. आनी देखूनच आज बागेन पावलो म्हणटा, देवाचें उतर आमी बांदूंक शकनात. आपणाक तुमी बांदला देवाचें उतर उलयता आसतना, देवाचें उतर मात बांदूंक फावो जावचें ना. कित्याक? आमचें देवाचें उतर जिवीत दितेलें उतर. हें जिवीत घेवन तुमी आज इगोर्जेंत आयल्यान, हें जिवीत समाजाक दियात. देखून आयज आमी इग्रोज मातेन लोकांचे आवाज हे आयकूंक जाय, सरकारांनी आवाज लोकांचे आयकूंक जाय. जिवीत दितेलीं कामां आमी करूंक जाय, जिवीत कोबार करतलें न्हय. आनी शर्मा कोबार करता आसतना, I want to tell you that God loves you. I really want to tell you once again that God loves you. देवान तुमकां सांडूंक ना, देव खूब मोग कोता. आनी देखून देवाकूय सांडी नाकात. आमी सांडलेलीं पोरजां न्हय, देवान मोग केल्लीं पोरजां. सदांच रावात. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थाचो गूट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवेक सांबाळलो. पारमरिकायेन चलमलो, पोंसले काल ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो, स्वर्गविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. थंय तां जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमानदां पवित्र आत्म्या, कातली पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचें उतर आयकता तो आपणाक आनी दुसऱ्यांक आयकूंक शकता. तर आतां देवा लागीं उलोवन आमच्यो गरजो ताका सांगुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाक दिनवाशीर रावून आपलें जिवीत आनी आपोवणें देवाचे कुशे पोरमोने जिवंक देवाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें आयकूंक आनी अदीक करून लोक संपर्क साधना वरवीं पोरजेचो आवाज तांच्या कानार पडून ते पोरजेक समजूंक आनी पावूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमी लोकसंपर्क साधना वरवीं एकामेकाक समजूंक आनी भावपणाचें नातें वाडोवंक पावल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार मागुया.
Gesù janavandapa Emagne godautuka Gesù janavandapa Emagne godautuka आमच्या धर्म प्रांतांत लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायते बरेपण आमचे पवित्र सोबेंत तशें हेरा भावा भयणींक मेलूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. Gesù janavandapa Emagne godautuka Gesù janavandapa Emagne godautuka मोगाळा बापा खालतिकायन आनी दिनवाशी काळजान आमची मागणी आमी तुका ओबारल्यान तुजी खुशी जाल्यार ती शार्ती पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटन वेळार गीत गावया गिताचो C14. तिनी आमची मिटूंक घातलां आमची काळजां तातूंत घालतां आमची मोनां तुकोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता गोवा हुंडो आधार हाडटा ताका सोडून समोर पिता आमचें सुख सोडपेटयता मानून घे म्हूण विनोद करता आमचो हुंडो बदलतलो जेसूची कुर्द जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेसू आमचें कांचातलो. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मागून आमच्या नाट्य परिश्रमेच्या सोयस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारां सासनाच्या देवा सर्व काळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोस्ता मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपले मोहिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगल्या देवतांनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी खूड. तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्यान सासणी कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco good for good to young. Gesù melo, Gesù ci sala, Gesù non viene tolo. Gesù melo, Gesù ci sala, Gesù non viene tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळ जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन दोरदुतां बागेवन विन्सन पलोट्यान सर्व काळें तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेनपण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान अंतरेकता.
तर आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी गोयमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी एकामेकाक कुशलकायेन देवाची शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातली आमची काबूत कोण. And this देवाचे means the शिरी body, संवसाराचे let you पाप receive it. कातली. May the receiving of the body. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान तेमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तेका त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां सासण जिविताक सलामती पावच्याक. आमेन. क्रिस्मसा वेळार गीत गावया गिताचो T16. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Dirgor mozo odmo Mochak zalia ta jivi tu setli Tori tuje Realismo altole Makato sot Surunu osunaka Tori tuje Realismo altole Makato sot Surunu osunaka Tanduk laglia Mocha otmiam Jesu Moche cantu Sorga velha unia Ye Jesu ye Tu kashon rabda Tu che shivai Koslot makajiuna Ye Jesu ye Tu kashon rabda Tu che shivai Koslot makajiuna Uribache Tu en birana getle Durboranget Jesu vitor solo Tu Jesu gur Tu Gio mi
काय घेऊन ये जेजू गरीब कारसान मोच्या तुझे सुगून तुझी उमेद काय घेऊन ये जेजू गरीब कारसान मोच्या तुझो हात लावन एकेच घडयेक जेजू कोट फुटलोल्यो कुडी जाल्यो निर्मळ पातकाचे कोट म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर पातकाचे कोट म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर संवसाराचो एकूच सूर्या जेजू कुट्याक तुवें दोळे उक्ते केले दोळे मोचे उगड मारूंक दाखय तुजो रस्तो सासलीक जिविताचो दोळे मोचे उगड मारूंक दाखय तुजो रस्तो सासलीक जिविताचो कुर्साचो भार तुवें घेतलो हे जेजू आमचे मुखार कुरीस उखलून गेलो मोठो कुरीस उखलून बोदी सायबा तुजे फाटल्यान चलोंक दिली दोनया तुजो कुरीस उखलून बोदी सायबा तुजे फाटल्यान चलोंक निर्मी दोनया प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोळीक खोडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्याय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैबांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. कळोवण्यो. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन कलेक्शन जालां 27,370 रुपया. दाबोली कपेलांत 1,500. सगळे मेळून 28,870 रुपया. फुडल्या आयताराक 16 ऑक्टोबराचे 3 मिसां मांडाबळ करूंक पयले मीस 6:30 लेजन ऑफ मॅरी, दुसऱ्या मीस 8.
पॅरिश यूथ तिसरे मीस 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांक मीस आनी उपरांत दोतून पवित्र संस्काराची बसवण बुधवार आनी शुक्रार आसतले. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सोनवार 15 ऑक्टोबराचे इगोर्जीन 6 वाजता आनी सांताक्रूज दाबोलीन 6:30 वाजता आसतले. ऑक्टोबराचे 13 रेजिना मोंदी मॉन्युमेंटा लागीं 5 वाजता तेर्स आनी उपरांत मीस आसतले. समुदाय मिटिंग्स ऑक्टोबराचे 9 आयज मारिया इमॅक्युलादा समुदाय रेजिना मोंदी 6 वाजता डॉक्टर कामिन्स हाऊस. आयज ऑक्टोबराचे 9 तारखेर सेंट विन्संट पलोटी रेजिना मोंदी 6 वाजता कार्मिन वॉल्वोयकाज हाऊस. आयज सेंट बार्थोलोमियो समुदाय होली क्रॉस 5:30 वाजता एलिझाबेथ रॉड्रिगीस हाऊस. 16 ऑक्टोबराचे आवलेडिया वालंकनी समुदाय दाबोली रेंद्राबाट 5:30 वाजता फ्रांसिस्को गामास हाऊस. ऑल्टर सर्विस मीटिंग आसतली सोनवाराची 5 वाजता. Ordinary Gram Sabha meeting notice. Notice is hereby given to all the Gram Sabha members of the village Panchayat of Chicalim that the ordinary Gram Sabha meeting of the year 2022-2023 of the month of October is convened on Sunday, that is coming Sunday, 16th October at 9:15 a.m. in the premises of Village Panchayat Office, Chicalim. फुडल्यो कळोवन आनी अजेंडा नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात. सगळीं बी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडखाण. Hymn number E12. तुझी बरेपणा कुशिनियातल्या तुझो गुणीत कसो म्हूण मेसेल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे वाडयतल्या Sondrani Surya Uswarachi Motya Namshuradani Tu enam kadilya Sasna Gaitam tuci moima Tuci more pona Koshiniya telia Tu so Somor meselja Tuci podwi moima Kosi poroitelja Tuce upkar dunia
Koshe bar